दी आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्याच काळार पोवीत सोबीच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआवांच्या भावाक ताणें तोरसादीन जिवेशी मारलो. हे जुदेवांक मानले म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हे फूक नासलोल्या हुंड्याचे पोरबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बोणकुणीत घालो आनी चौगा शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्काचे पोरबे उपरांत पोरचे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोणकुणीत आसलो तितलोय वेळ पोवीत सोबा ताचे पासत थांबो नासतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक पोरचे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगा शिपायांनी मोदें न्हिदलोलो आसतना ताका 2 सांकल्यांनी बांदलोलो आनी पेरेदार बोणकुणीच्या दार राखताले. ओचितूच थंय सोर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजांचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हळें, बेगी उठ. थंयचे थंयच ताच्या हाताच्यो सांकली भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हळें, तुजो पोटो बांद आनी तुज्यो वाणू घाल. पेद्रून तशें केले उपरांत देवदूतान ताका म्हळें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरीपणी घडटा म्हूण तो नकलो आसलो, कित्याक तें एक सोपण म्हूण तो चिंतालो. पारेच्या पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावल्या त्या लोकणाच्या दारवट्याशी ते पावले आनी तो आपणाशीच ताका उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोमयान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवाचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटयलो म्हूण आतां म्हाका कोरेंच कळून आयलें. देवाचें उतोरें. ह्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. सगल्या मोर्च्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगलीं म्हणुया, सगल्या मोर्च्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगल्या वेळार सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच मोर्च्या ओटांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवे मोर्च्या ओतम्यांक गोडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. आमचो जबाब, सगल्या मोर्च्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. मोर्चे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजुयात. एका ताल्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या मोर्च्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. आमचो जबाब, सगल्या मोर्च्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदीच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. आमचो जबाब, सगल्या मोर्च्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताच्या सेवका भोवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाड गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. आमचो जबाब, सगल्या मोर्च्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता.
बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिठी वेले वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोले बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें सांबाळलो शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितिवंत मुनसुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या इस्याण्यांक ओतरेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शिववर्तमान पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोमयान म्हाका आदार आनी घटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नोश्ट्यांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत म्हाका सलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Sorbes borax soi, sorbes borax soi, sorbes borax soi, soi, soi. Sorbes borax soi, sorbes borax soi, sorbes borax soi, soi, soi. तूं कडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवोंटे तिचेर जोईत वरचे नात. Sorbes borax soi, sorbes borax soi, sorbes borax soi, soi, soi. Sorbes borax soi, sorbes borax soi, sorbes borax soi, soi, soi. सर्वेस पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे सेजाराच्या प्रांत्यांत येतच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जुवांव, कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास वा प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमाव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमाव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्तामासान न्हय पूण सर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी यमकोंडाचे दारवटे तिचेर जैत वरचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें सर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें सर्गार सोडलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. पेद्रू आनी पावलू हे दोग आमचे पवित्र सभेचे
मजबूत घटमूट खांबे. हे दोगूय जण जुदेव. पेद्रू खारवी शिकप नासलोलो मनीस, पूण ताच्या लागीं फुडारपण आसलें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेन्ना जेजून तांकां विचारलें तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात, तेन्ना पेद्रू फुडाकार घेवन म्हणटा तूं क्रिस्त, देवाचो पूत. पूण होच पेद्रू भिवकुरो जेन्ना जेजू दर्याचेर चलून येतालो आनी शिसांक समजलें तो जेजू म्हणून, तेन्ना पेद्रूय दर्यांत उडकी मारता आनी दर्याचेर चलूंक लागता. पूण मागीर तो भियेता आनी तेन्ना तो बुडूंक लागता आनी जेजू ताका हात धरून भायर काडटा. जेजूक धरून दिल्ल्या वेळार 3 फावटी पेद्रून जेजूक नाकारलो. आपूण ताका वळखच ना, म्हाका खबर ना तो कोण अशें पेद्रू म्हणालो. आनी ताका जेजून पयलें सांगलोलें कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. इतलें जाणा आसून सयत पेद्रून जेजूक नाकारलो. पूण होच पेद्रू सादो मनीस पवित्र आत्मो ताचेर येतच तो बदल्लो. आनी ताणें रोमा शारांत जेजूची बरी खबर परगटली आनी जेजून ताका आपोस्तलां मदें फुडारी म्हूण नेमलो. आनी जेजू खातीर ताणें रोमा शारांत आपलो जीव दिलो. तेन्ना हेरोद राजा आसलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें ताणें जुआंवच्या भावाक जाकोबाक जिवेशी मारलेलो आनी ताणें आतां पेद्रूकय धरलो आनी बंदखणींत घालो आनी पास्क परबे उपरांत ताका ख्यास्त लावची म्हणून ताणें चिंतलोलें. पूण आदले राती देवदूत येता आनी पेद्रूक बंदखणींतलो भायर काडटा. मागीर पेद्रूक क्रुसाचें मरण फरमायलें. पूण पेद्रून म्हणलें म्हाका जेजू भशेन क्रुसार मारूं नाकात, तें म्हाका फावना. म्हूण पेद्रूची खंय तकली सकयल आनी पांय वयर करून ताका क्रुसार मारलो आनी ज्या जाग्यार ताका माती दिली आज थंयसर सा पेद्रूची बाजिलिका रोमांत आसा. आनी तुमी जर वातिकनांत पावशात सा पेद्रूचे बाजिलिके भितर जमनी पंदा थंय वेशात, थंय ताचो फोंड तुमकां आजून दिश्टी पडटा. सा पावलो हाचें आदलें नांव सावलू. होय जुदेव पूण हो शारांतलो मनीस, तार्सूस ह्या गांवांतलो. तार्सूस गांव आतांच्या टर्की ह्या देशांत पडटा. पूण हो शिकपी मनीस, शिकलोलो मनीस जेरुजलेमांत वचून गामेलियल ह्या गुरूच्या हाताखाल तो शिकलो. ताची आवयभास आरामायक जायत, पूण हिब्रू आनी ग्रीक भासो तो जाणा आसलो. देखून ताणें 13 चिटी बरयल्यो अशें आमकां नव्या करारांत मेळटा. पूण आतां आमी जाणाव बायबलाचे जाणकार आमकां सांगतात त्या 13 चिटींतल्यो फकत 7 मात पेद्रून बरयल्यो. उरल्यो 6 पेद्रून बरोवंक नात. ताच्या शिसांनी पेद्रूचें चिंतप घेवन त्यो बरयल्यो. देखीक एफेसकारांक चीट जरी आमी वाचता सा पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटींतलें वाचप, पूण तें पावलून बरोवंक ना. तशेंच कोलोसेकारांक चीट ताणें बरोवंक ना. तिमोथीक ताणें 2 चिटी बरयल्यो त्यो ताणें बरोवंक ना. तितुसाक चीट बरयल्ली ताणें बरोवंक ना. आनी तेसलोनिकारांक बरयल्ली दुसरी चीट पावलून बरोवंक ना. पूण आमकां तें गरजेचें न्हय. आमकां गरजेचें इतलेंच वांजेल बरोवचे आदीं पावलूच्यो चिटी आसल्यो
आनी त्योच नव्या कराराचो भाग जालो. आनी त्यो लोकां मदें चिटी पसरल्यो, लोकांनी त्यो वाचल्यो आनी तांतल्यान तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी. आनी ताणें ह्यो सगळ्यो ग्रीक भाशेन बरयल्यो चिटी. आतां आमी त्यो आमचे कोंकणी भाशेंतल्यान आयकता. पावलू जेजूची बरी खबर परगटूंक ग्रीक देशांत आनी थंय गेलो, जुदेव न्हय आसल्या लोकां मदें गेलो. पेद्रू जुदेव लोकां मदें वावुरलो, पूण पावलू दुसऱ्या लागीं एक मिशनार कसो तो वावुरलो. आनी ताका मागीर धरलो, रोमा शारांत हाडलो आनी ताची तकली कापली. आनी ज्या जाग्यार ताका माती दिली थंयसर आतां रोमा शाराच्या मातशें भायर बाजिलिका आसा, सान पावलूची बाजिलिका म्हूण नांव. आतां हे दोग पळया, वेगवेगळे मनीस, वेगळ्या गुणांचे, पूण तांणी दोगांनूय जेजू खातीर वावर केलो आनी आपलो जीव दिलो. पावलू हाणें केन्नाच जेजूक पळोवंक ना. तो बारांतलो एकलो न्हय, पूण ताकाय आमी आपोस्तल म्हणटा, कित्याक ताका जेजूचें दर्शन जालें. आमी धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकांत वाचता, सावलू क्रिस्तांव लोकांक पिडापीड दितालो, दादल्यांक बायलांक धरून हाडटालो जेरुजलेमाक, कित्याक ताका दिसतालें हे आतां जेजूचे शीस आमचो जुदेव धर्म पाड घालूंक फुडें सरल्यात. आनी तो एक पावटी जेरुजलेमा थावन दामास्का शाराक वेताना धर्नीक शेवटालो आनी ताका जेजूचें दर्शन जालें. आनी जेजून म्हणलें, सावलू सावलू तूं कित्याक म्हाका पिडापीड दिताय? आनी तेन्ना सावलू म्हणटा, तूं कोण सायबा? तेन्ना जेजू म्हणटा, हांव जेजू. आनी मागीर तो कुड्डो जाता आनी जेजू ताका म्हणटा, तूं आतां दामास्का शाराक वच, थंय तुका अननायस प्रवादी मेळटलो आनी मागीर तो तुका कितें करूंक जाय तें सांगतलो. पावलू बरोबर आसल्यानी ताच्या हाताक धरून ताका दामास्का शाराक व्हेलो. अननायसाक तो भेटलो आनी मागीर ताचे दोळे उक्ते जाले आनी सावलू आसलो तो पावलू जालो. आतां ज्या जेजून पेद्रूक आनी सावलूक विचून काडले, तो जेजू आमकांय विचून काडटा. आमकांय आमच्या बेसा प्रमाणे, आमच्या शिकपा प्रमाणे विचून काडल्यात. आमकांय एक मिसांव आसा आनी हे जेजूचें मिसांव आमी आमच्या जिवितांत पयलें जियोंक जाय. जेजूची बरी खबर आमच्या जिवितांतल्यान ती दुसऱ्या लोकांक मेळूंक जाय, बेश्टी तोंडांतल्यान न्हय. कितें आमी उलयता, कितें आमी दुसऱ्यांक सांगता, तें पयलें आमी जियोवचें पडटा. आतां देखीक पळया, आतां हांव हांगा थावन तुमकां शर्माव सांगता. शर्माव सांगल्यार जालो? म्हजें जिवीत आनी शर्माव लागीं लागीं आसूंक नाका. म्हणजे जें कितें हांव लोकांक सांगता तें हांवें पयलें जियोंक जाय. आनी जेन्ना हांव जियेतां ताचो प्रभाव लोकांचेर इलो इलो पडटा. आयच्या तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू शिसांक म्हणटा, लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, कोण म्हणटा तूं एलिजा ओ जेरमायास ओ प्रवाद्यांतलो कोण एकलो? पेद्रूनच खरी जाप दिली. पण जेजू मागीर फुडें म्हणटा, तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? आज जेजू तोच प्रश्न आमकां दर एकल्याक विचारता, आमचें नांव काडून. चिंतुया, आमच्या मदल्या एकल्याचें नांव रॉनी. तर जेजू म्हणटा, रॉनी तूं म्हाका कोण म्हूण म्हणटाय? आनी आमचे मदें जर एकटी जॅनेट नांवाची आसा, जेजू तिका विचारता, जॅनेट तूं म्हाका कोण म्हूण म्हणटाय?
दर एकल्यान आपली जाप दिवंक जाय. ती कोणें सांगून दिवची न्हय. कोणाक जेजू सोडवणदार, कोणाक जेजू देवाचो पूत, कोणाक जेजू आपलो इश्ट, कोणाक जेजू आपलो मेस्त्री, कोणाक जेजू आपलो सांगाती. आमच्यो जापो दुसऱ्यो आसतल्योच. आनी जी जाप आमी जेजूक दिता ती जाप आमी जिवंक आसा. जेजू जर म्हजो सांगाती तर जेजू सांगाताच हांवें वेचें पडलें ना. जेजू एका वाटेन आनी हांव दुसऱ्या वाटेन, मागीर आमी सांगाती कशें जातले? जेजू जर म्हजो मेस्त्री, म्हजो गुरुजी, हांवें ताचें मार्गदर्शन घेवंक नाका, ताची शिकवणे प्रमाणे जिवंक नाका. मेस्त्री सांगता एक आनी हांव करता दुसरेंच. कितें फायदो? आनी जर जेजू म्हाका म्हजो सोडवणदार म्हूण हांव मानून घेता तर ते सोडवणेचो फळ म्हज्या जिवितांत हांवें आपणावंक नाका. जर जेजू म्हज्या जिवितांत देवाचो पूत तर ताका हांवें पयलो मान दिवंक नाका. उरल्या सगळ्यांक मागीर. म्हणटच आयची परब आमकां आपयता पेद्रू आनी पावलो भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत जियोवंक आनी जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक. तर ह्या मिसा वेळार ही कृपा जिवन जाल्ल्या जेजून आमकां लाभाशी करूंक आमी मागुया. दया करून उबी रावात. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समवलो, अंकवार मरये थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथॉलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, भक्तांचें बक्षाणें, कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. सांत पेद्रू आनी सांत पावलूच्या परबे दिसा देवा मुखार पवित्र सभेच्यो आनी आमच्यो गरजो आमी उचारुया. आपलें गवळीक कार्य मनशा मदें पालतना आनी जियेतना आपलो भावार्थ जेजूचेर कोलावंक आनी तिरावंक आनी ह्या वरवीं आपल्या शेळ्यांक बोरवाशाचे फोलेर जावंक ते बावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेन्ना समाजान सोबार कारणांक लागून मनीसपण नपयत जाता तेन्ना धर्माचो, जाती कातीचो, वाठाराचो, भाशेचो आदी भेदभाव पयसावन सगल्या नागरिकांक एक सारकेपणान लेखून तांकां बरो आनी नीज बरवांचो फावो करूंक तीं वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची
आमी क्रिस्ती बावार्थ्यांनी आमच्या घोराब्यान समुदायेन फिरगोजेन आनी समाजान बावार्थाचे गोवाय जावन निर्शेल्ल्या मनशाकुळाक वरवासाचे फोलेर जावंक आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयज जेन्ना आमी बागेवन पेद्रूचे दोमदेचो दीस समारोपताव तेन्ना आमच्या मागण्यांच्या आनी दुडवांच्या आदारान पाप साहेबाच्या खात्या वरवीं संवसाराच्या गरजेवंतांक आमी आदाराची जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजून पेद्रूक आनी पावलूक आपले शीस जावंक आपोवणें दिलें. तेंच आपोवणें तूं आमकां आयच्या दिसा दिताय, तर आमी तुजें आपोवणें आमच्या बेसा आनी शिकपा प्रमाणें जियोन जेजूक खरी बरी साक्ष दिवंक तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटुनेच्या वेळात गीत घेऊया. C37 पेज 44. C37. तुझ्या पवित्रल्या मोगान बाबा एकूच उडोदोवो, जेजू निर्मळ भुरगो तुजो, उड्या भितर लिपतात कोण्यो, तुझी जेजू सोवे सोगली किरपाकी भुरगी तुजी, गोवाच्यो कोण्यो आमी, उदकाचे थेंबे आमी, जेजूचे साने आमी, जेजूचे साने आमी, गोवाच्यो कोण्यो आमी, उदकाचे थेंबे आमी, जेजूचे साने आमी, जेजूचे साने आमी. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान त्या दाना बराबर बागेवोन धर्मदुतां पेद्रूची आनी पावलूची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावो. तिचे वरवीं खरे भक्तीन मोगान आनी काळजांच्या एकवटान भेटवणी करून तुका मानता तसलीं जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष परीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महादेवदूतांक वंदिता आमी. पेद्रून बावार्थ उचारलो सगळ्यां वरवीं, पावलून त्याच बावार्थाची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वाची हिंडान घडलली
पवी सभा चरयली आनी चलयली. पावलून तुजो ताळो परजांक आयकसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या पोण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत आनी राष्ट्रांक एकठांयली. शेकी त्याच बावर्ताक रक्तान साक्षी दिली ताणी आनी विस्वासी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. आनी दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सोर्वेस परतो स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्म सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा सांगाता, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां पेद्रू आनी पावलू आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. पेद्रू आनी पावलो भाशेन जेजूचे खरे बरे शिश्य जावंक जेजूची कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया. D45 पेज 73. D45. Uundiaci modni Christi lokaci soglia vonuto dormaci coni undiaci modni Christi lokaci soglia vonuto dormaci coni calcici wadni Christi lokaci soda kalauti Jivitaci zor calcici wadni Christi lokaci soda kalauti Jivitaci zor.
आमचे दोळे धांपून घेवया. जीवन जेजू आमचे भितर आयला. जो प्रश्न ताणें आपल्या शिसांक केलो तोच प्रश्न तो आतां आमकां दर एकल्याक विचारता. तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? हाची जाप आमी जेजूक दिवया. आनी ती जाप दितच ते जापी प्रमाणे आमी जिवंक ताची कृपा आनी ताचें बोळ मागुया. सिमोन पेद्रून जेजूक म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेजून ताका जबाब दिलो, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी सभा हांव बांदतलों. मागुया. सर्वेस्परा, तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यान. ह्या संस्काराचे घटायेन आनी सां पेद्रूचे आनी पावलूचे विनवणेन सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचलेल्या गवळ्यांक खाल ताका विस्वाशी रावूंक आमी आतां भास दिता. आनी ही भास पाळूंक आमी तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. देवाचो बेसांव जोडूंक तुमची मान बागायात. सां पेद्रूच्या भावार्थाचेर जेजून आपली धर्मसभा बांदल्या. त्याच धर्मसभेंत हालना तसल्या भावार्थान सर्वेस्पर तुमकां घट करूं. आमेन. सां पावलूचे शिकवणेन आनी कश्टा वावरा वरवीं सर्वेस्परान तुमकां भावार्थाची वळख दिल्या. त्याच धर्मदुताची देख घेवन तुमचे जिणेचे चालीन एरा मनशांक जेजूशी तुमी हाडूंक पावूं. आमेन. पेद्रूक कुर्सा वरवीं आनी पावलूक तरवारी वरवीं सासणाचें सूख मेळ्ळें. तांचे गोवायकेच्या आनी मागणेच्या धर्मान तें सूख तुमकां सगळ्यांक फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचें, बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें बेसांव तुमचेर देवूं सदां काल तुमच्या सांगाता रावूं. पेद्रू आनी पावलूची देख घेवन जेजूचे खरे बरे शीस जावंक आतां आमी वचुया. आज दबाजीक परब म्हणटच आज आमी सांप्रासवाराचें नवें करचें नांव. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. शेवटा गीत घेऊया. F10 पेज 90. F10. खडपार आपली सभा